डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न परतून एकदा तकली वयर काडपाक लागला. शेनवारा वेळसावच्या थळाव्या लोकांनी बेगोबेग तें काम बंद करपाची मागणी केल्या. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या अतिक्रमणाचेर कारवाय करपा खातीर वेलसांव गांवकारांनी डेप्युटी कलेक्टर रविशेखर निपाणीकाराक 4 दिसांची निमणी शिटकावणी दिल्या. ह्या वाठारांत तिसरो ट्रॅक जावपाची शक्यताय आसा म्हूण थळावे लोक दावो करतात. तेच परी रेल्वेन जमनीच्या मालकी विशीं फटीचो हक्क सांगला ते विशीं स्पश्टताय मेळोवपा खातीर तांणी जोड सर्वेक्षणाची मागणी केल्या. ओलेंसी आयज कितें इश्यू जाला हिंगा जायते लोक तुमी एकठांय जाले आनी रेल्वेचें कामूय चालू आहा. आयज कितले म्हयने जाले RVNL आयज टोटली एक्सपोज जालेले आसा. कित्याक पंचायतीन आनी लँड ओनरांनी सर्वे काडलो आनी त्या सर्वेचेर आयज क्लियर जालेले आसा की RVNL जे पळय बांदता ऑलमोस्ट 1.5 मीटर भितर प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन येयलेले आसा. आता ही प्रॉपर्टी पळया ते एन्क्रोच करून आनीक रस्तो बांदला जाय तो एक करता. आता वेलसाव इलिगल चलता, कासावली इलिगल चलता, सगळ्या प्रॉपर्टीनी विदाउट देअर परमिशन डंप घालून गुंडागिरी हुकुमशाही झालेली आसा. सो इतून आता कलेक्टराचो रोल आसा. आता कलेक्टर इज लॉ अबायडिंग सिटीजन या कलेक्टर इज अ पर्सन हू एनकरेजीस इलिगॅलिटीज. आम्ही गांवचे विलेजर डेप्युटी कलेक्टराक 4 दिसाचो अल्टिमेटम दिता. ताबडतोब जे काम चलता RVNLचे ते बंद करचे, नाल्यार गांवचे लोक मोर्चा घेवन येतले आणि लॉ ऑर्डर सिच्युएशन जावपाचें शकता. कित्याक हे जे पळय RVNL कांयच वर्क ऑर्डर ना, कोणाचे प्रॉपर्टीन ते ट्रेसपास करता, क्रिमिनली ट्रेसपास करता. हे चलना कित्याक म्हाका काय कोणा सारकी गुंडाइजम चलता. इट लुक्स लायक Goa is not governed by its law or there is no department which is governing Goa. It looks like it's a jungle raj. So आम मागता ताबडतोब CMाकूय अपील करता जे पळय इलिगल चलता ते ताबडतोब बंद करचे. You follow the procedure, we are with you, but not like this where you forcibly go into private property and after even complaining yet the railway is not stopping. तो म्हणटा रेल्वे ऑफिशियल म्हणटा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलय. डेप्युटी कलेक्टर हे गांव राखपाक येयलो या चोरपाक येयला हे आतां विचारपाचें म्हाका डेप्युटी कलेक्टराक. फूल मुरगांव तालुका अनलिमिटेड इलिगॅलिटीज आहा. डेप्युटी कलेक्टर निदोना कोदेलीचेर. आमी हे आमचे लोकल पंचायतान फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी एक कंप्लेंट येयल्ले हे लँड ओनराची फ्रॉम द बार्बोजा फॅमिली आनी ताणें सांगलेलें दॅट लँड वायलेट केलें म्हणून. इलिगली ट्रेसपास जाला, काम फाउंडेशन घायलां, बेडिंग घायलां फॉर द एम्बॅकमेंट आनी ते पंचायतान रोखडेंच एक्शन घेयलें आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली RVNL एड्रेस करून. कित्याक तुमी तुमगे दाखवाय म्हूण तुमगे अंटील युअर जॉब इज नॉट डन, सॉरी युअर मॅटर इज नॉट रिजॉल्व, यू डोंट स्टॉप द वर्क म्हूण. सो हें जालें आनी काम मातशें बंद जाल्लें. एक 3-4 वीक बंद जाल्लें काम आनी लास्ट वीक ऑफ जानेवारी ते पत्ते येयले आनी काम आतां जोऱ्यान काम स्टार्ट जाता. सो आमी PI कडेन डिस्कस केलें. PI म्हणूंक लागलो तुमचें काम बंद करपा येना कित्याक तुमचे कडेन प्रूफ ना, ते तुमगे प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून. सो आमी काल आमी सर्वे केली, प्रायवेट सर्वेयर हाडलो आनी टोटल स्टेशन घेवन ते आमी डिस्कस केलें आनी ते कडेन ते दाखयले सर्वेयर पॉयंट तेणी मेजर केले आनी एक्झॅक्टली डिमार्केशन केलें दाखयल्यार की ती आख्खें बांदून तें हाटल्या म्हूण दिसती पडटें. इट इज कमिंग इन द property belonging to the heirs of Mr. Dr. Barbosa, not related also to the ex-CM of Goa. So what I'm saying is, आमी तेका मिस्टर शाहू येयलो काल सायन्सा आनी आमी तेका सांगलें, वी एक्सप्लेन टू हिम पॉयंट दाखयलो. तो म्हणटा ना आय थिंक एक स्टोन आहलो म्हूण, सम इमॅजिनरी स्टोन ही इज टॉकिंग अबाउट. ते बेस्ड ऑन दॅट स्टोन वी हॅव कन्स्ट्रक्टेड म्हणटा. अरे वेन वी आर इन दीस एरा where all scientific tools are available with the government and with the private agencies, why is this not being used? Why is some cornerstone which is who we do not know which stone they are talking about, and they fatrache they mutai on based on that stone they have built this. Can you believe such a man as a general manager of RVNL talking to us, the villages like this? Now am kiti unpad no, I mean we are also technical person, a lot of technical person in the village, so we know what we are talking about. Well, I really don't know what to say. I think there is anarchy
taking place in the state of Goa, because the law has no place in this state at all. Without the consent of the owner, how can anyone carry on work of this magnitude, okay, on anybody's land? Now, when I was talking to a certain authority, the railway authority, they said, no, there is a stone that indicates that the land belongs to the railway. So I asked this person, if I go and put a stone in somebody else's land of my choice, will the land become mine, or do I have to have ownership documents to prove that I am the owner? There are no ownership documents. The owner has objected, and yet work is going on. So what is this? Isn't this lawlessness? I request the government to step in, check what is happening, okay? Because at the end of the day, ours is a government elected by the people. A government that is of the people, for the people, by the people. People are centric, okay? So therefore, the government has to find out the truth. The villagers want to give an ultimatum to the deputy collector. What is your say as the Sarpanch of the village? As a Sarpanch of the village, I feel the deputy collector, the RVNL, they should come on the ground with their papers and prove it to the people that the land belongs to them. The problem is over there. Every now and then the local come to the panchayat and they catch hold of me to solve the problem, which is not in my hands. And I feel only people who can solve it is the collector and the RVNL. And I am with the people till I can. Madam, have you approached the RVNL or have you approached the deputy collector? We have written so many times, so many letters are gone from the panchayat to deputy collector to RVNL. Their answers are, the land belongs to us. The police also tell us, you all demarcate the area. Which is not our duty, it's the duty of RVNL to demark the area. Right? Madam, you have taken resolutions also in the past. Many resolutions. But it is gone on deaf ears. So I don't have much to say, but I am with the people. I want my village to be safe from this double track.